गोकुळवाडी साखळेच्या श्री राधाकृष्ण मुरलीधर संस्थानात दसरो व्हड दबाज्यान मनयलो। सांजे वेळार देवळांतल्यान श्रींची पालखी भायर काडली। ती देवळा मुखार आशिल्ल्या कलमाच्या झाडाच्या पेडार व्हेली। थंय देवीची आनी झाडाची पुजा करून जातकर लोकांनी परंपरे प्रमाण भांगर लुटलें। उपरांत पालखेन देवळाक प्रदक्षिणा काडून पालखी देवळांत आयली। देवळांत आरती तीर्थप्रसाद जातकर ह्या उत्सवाची सांगाता जाली। वामांगी गिरिनंदिनी कटितटे शार्दूल चर्मावर शेषाद्री शिखरे बसे निशिदिनी लक्ष्मीपदे मंगलम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड राजा श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्त भवानी शंकर पंचायत की जय। हरि बोला हरि विठ्ठल। नमस्कार, माझे नाव राजन मापारी, राधाकृष्ण देवस्थान अध्यक्ष आणि आमची पूर्ण कमिटी आसा हांगा। आणि आमी हो दसरो उत्सव आमची 2 दिसांची आरती आमचो मकरोत्सव जालो तर 10व्या दिसा आमी दसरो मनयता। आमचे देव पालखीन बसता आणि ह्या फूल देवळाक रावंड मारता आणि आमच्या झाडा कडेन येता। ह्या झाडा कडेन आमी ह्या झाडाची पुजा करता आणि ह्या झाडा कडेन आमी सोने लुटता आणि हो सोने लुटण्याचो कार्यक्रम जालो काय देवाक आमी भितर बसून देवाची आरती जाता आणि असो आमचो दसऱ्याचो कार्यक्रम आहे की असो जेन्ना 100 ते 130 वर्सां लागली देवाचो इतिहास आसा ती 130 वर्सांच्यान हो दसऱ्याचो कार्यक्रम चालूच आसा।